मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हे मुलकी गावांतू व्यंकटरमण देवालय सन्निधानांत आईच्या दिवसाचे संध्याकालीन समयाचेरी घडता आशिल्लें तसलें हे सभा कार्यक्रमांतू हे देवस्थानाचे इतिहासू कशी चोलोन आयले, कशी स्थापन जाले, खंयचे खंयचे देव केन्ना केन्ना येवन पावलो, कशी कशी हांगा अभिवृद्धी कार्य घडले, कशी कशी जनाल संपर्क हांगा वाडत गेले, हांगाचे अभिवृद्धी कार्याचे परिशीलन एक पक्षी नोट हांगाचे पयलेचे ट्रस्टी जावन आशिल्ले तसले दामोदर कुडवा तांणी स्पश्ट जावन घेवन तुमगेले द्रा प्रस्तूत केल्लो आसा। तशीच तांगेले वक्तव्यांतू तांणी सांगले की आमकां थोडे मनांत भंय आसा की स्वामेले कशी जाल्या मोक्काम, स्वामेले मनांत कसले तरी आमी खंयसर तरी अपराध केल्ला सुरताले अशें कसं की तांणी एक वक्तव्यान तांणी सांगलें। सहज कित्याक की म्हळ्यार स्वामे क्लेश की स्वामे मनस्ताप की कसले तरी संचारा निमित्तान आईल मोक्कामा निमित्तान जनाल तर्फेन जावो नाजाल्यार पेंटे तर्फेन जावो कोणाले तर्फेन कसले तरी एक अपराध मनुष्य मळ निमित्तान कसले तरी जाता ते स्वाम्यान कसले अभिव्यक्त केलें ना। स्वामेलात कशी हे जाता म्हळ्यार तांणी सांगिल्ले विशय भंय, किंतु एक कसन सांगता सच की म्हळ्यार की आमी संतोशारी प्रसन्न मनान आमी हांगतल्यान भायर सरतले, कित्याक की म्हळ्यार हांगा आयिल्ले निमित्तान आमकां मस्त संतोश जाल्लो आसा। ते संतोश कशी जाल्या म्हळ्यार कितें तरी एक तुमकां तुलन करून सांगता जाल्यार कशी आमकां संतोश जाल्या म्हण कितें तरी पयली 11 तारीखाक हांगा एक वरिश्ठ पुजा करता आसले एक अवकाश मेळ्ळो। केन्नाही तुमी नरसिंहाल अवतार जाल्ले प्रल्हादान प्रार्थनेक नरसिंह आयलो आनी त्या भक्ताल रक्षण केलें म्हूण घेवन उठून आमी वाचन करताच। प्रल्हादान केन्नाही नरसिंहा पयलीं पळयल्लें ना। प्रल्हादान केन्ना कसन केल्लें विष्णू 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 म्हणत उरलो, नरसिंहाक केन्ना पळयलें ना। नरसिंह देवाक केन्ना पळयलें तो केन्ना हिरण्यकशिपून केन्ना ते तागेले बलात्कार चड जाले आपणाले चेल्ल्याचेर, केन्ना ताणें देवा बद्दल मस्त अहंकारान उलयलें तेन्ना देव प्रकट जावन घेवन प्रल्हादाक अनुग्रह केले। अर्थात पयलीं केन्ना प्रल्हादान पळयलां, त्याची फर्स्ट टायम प्रल्हादान ते स्वरूप जावन घेवन आशिल्लें नरहरी ना नरसिंह रूप प्रल्हादान पळयलें। आमी वैकेची एक नमुनो प्रल्हादाची एक अनुभव प्रल्हाद रायाक कसन एक संतोष अभिव्यक्त जाले त्या देवाल स्वरूप पळयले निमित्तान तसले एक संतोषा भाव आमकां जाले केन्ना 11 तारीखा दिवस वरिश्ठ पूजा करताना। कित्याक की म्हळ्यार आमी आतां पिठेरी येवन घेवन 1.5 वर्ष जाले, हाजे पयलेंही पूर्वाश्रमांत आसतना जावो नाजाल्यार आमी शिक्षण घेतना जावो मस्तपंत आयकलें आनी पूर्वाश्रमांत वैकेच आमी हांगा केन्नाही आमी हांगा आयिल्ले ना, कित्याक की आमी उरचे खंय दुसरे आशिल्ले बेळगांवांत आशिल्ले। आमी हांगा येवचे तसले एक संदर्भ आमकां केन्ना लक्षांत ना आमी हांगा आयले की ना की म्हणून। दुसरे प्रथम पंथा आमगेलें हांगा आगमन जालें, किंतु प्रथम पंथाची जी आयिल्तना ते एक देवाक गर्भगृहांतू ते उग्र नरसिंहाल सन्निधानांतू
तक्का नरसिंह सहस्रनामान तक्की एक अष्टोत्तर घालून गेनू 14 कसं नाही आरती दाखवत असले सौभाग्य हे केन्नाही आम्ही आलोचन केलं. हांग पूजन करचे हक्क कोणाक आसा? एक अत्री गोत्रांच्या कसा, एक वत्स गोत्रांच्या कसा, आणि केन्ना तरी हले कसं नाही तरी आयल्यारी खंयच भट्ट आसा ताका अवकाश मिळता ना. हे प्रतिनित्य अवकाश आशिल्ले तसले ना. केन्ना सन्निधान स्वामी हांगा येताची तेन्ना तांकां अवकाश मिळता, ते सोडून कोणाक अवकाश मेळना. तसल एक हंतू आमी एक मठाचे पिठाधिपती जावन आशिल्ले निमित्तान आमकां एक सौभाग्य मेळ्ळें. ते एक वरिश्ठ पूजा करून न्हू ते नरसिंहाल अनुग्रह घेवत तसले. प्रल्हादान केन्नाही नरसिंहा पयलीं पळयलें ना म्हणून आमी सांगलें, केन्नाही ताणें पळयलें ना. त्या दिवस केन्ना ताका कश्ट जाले, ते कश्ट म्हळ्यार केन्ना ताणें प्रश्नेचेर प्रश्न विचारले तेन्ना नरसिंह प्रकट आयलो, आनी तेन्ना ताणें फस्ट टायम नरसिंह देवाक पळयलें त्या रुपार. आमी वैके मुल्की बद्दल मस्त आयकलें की मुल्कीन तो उग्र नरसिंह आसा, थंय कालभैरवाल दर्शन येता, ते दर्शन मुखांतर कसं एक परिहार सांगताची ते सर्व ही सत्य जाता अशी मस्त आयकलें. किंतु केन्नाही उग्र नरसिंहाक पळयलें ना. ताजे बद्दल आयकलें. प्रल्हादाक विष्णूल महात्म्य कळ्ळें. देव अशी आसा, देव रक्षण करता, देव वाक्य सत्य करा उट्टुकत आसा प्रल्हादा, किंतु पळयलें नाशिल्लें. तातूंत न्ही प्रल्हाद विष्णू स्मरण कितें करता आशिल्लो, ताका गोत आशिल्लें की विष्णू अशी आसा, विष्णू तशी करता, विष्णू अशी करेत, विष्णूला एक तसतसल पवाड आसा, हें उट्टू आयकल्लें किंतु पळयलें नाशिल्लें. तशी आमी वैक्याची मुल्कींत अशी जाता, मुल्कींत तूं देवाल महिम अशी आसा, कालभैरवाल दर्शनाची महिम अशी आसा, थंयचे प्राकाराची महिम आसा, थंय अशी जाता तशी जाता उट्टू आयकलें. किंतु उग्र नरसिंहा पळयलें नाशिल्लें. आनी उग्र नरसिंहाक पळयलें तसलें केन्ना प्रल्हादान प्रथम पंता उग्र नरसिंहा पळयले निमित्तान कसन एक संतोषाचे भाव जाले. त्याची जी आमकां 11 तारीखाक थंय गर्भगृहांत विराजीत जावन आशिल्लें तसलें उग्र नरसिंहा पळयले निमित्तान त्याची प्रल्हादाक कसन एक संतोषाचे भाव आशिल्ले, त्याचीय संतोषाचे भाव आमगे मना आशिल्ले. केन्नाही असो अवकाश मेळना. जर आमी एक पिठाधिपती ना आशिल्लो आसल्यार आमकां तें सौभाग्य ना आशिल्लें. आमी खाली धुर्तेनाची नडेरीच पळोवंक घेवन वचका आशिल्लें इतलेची. किंतु देवाल अनुग्रहान उग्र नरसिंहाक एक नरसिंह सहस्रनामांतल्यान एक पूजन करून घेवन एक आरती दाखोवत आसलें सौभाग्य आमकां त्या देवान अनुग्रह केलें. त्या निमित्तान मोक्कामा विशयान जावो जनान निमित्तान जावो आमकां खंयचेही आमकां अडचण जालना, तापत्र जालना. त्या निमित्तान तुमी खंयचेही भयभीत जावका म्हणना. आमी संतोशाच्या मनारी फाल्यां हांग मुल्कींतल्यान आमी मंगळूर भायर सरतात. तुमी त्या खंयचेही रितीरी मनांत खंयचेय लवलेश मात्र आमी हांग मुल्की आयिल्ले निमित्तान आमी मस्त संतुश्टीत आसा. कित्याक की म्हळ्यार एक म्हळ्यार आमगेले परंपरेचे स्वाम्याले एक उडगा आसूं हे एक क्षेत्रांत करता तसले एक अवकाश मेळ्ळे. त्या नैशीची हांगा वैयक्तीक जावन घेवन आमी नरसिंह देवाक, वेंकटरमणाक, बिंदू माधव देवाक प्रत्यक्ष जावन घेवन गर्भगृहांत तूं दर्शन करता आसलें भाग्य मेळ्ळें, पूजन करता आसलें भाग्य मेळ्ळें. त्या न्हंयशीची समस्त हांगाच्या लोकांन प्रितीपूर्वक जावन आदरपूर्वक जावन स्वाम्याक गौरव केले, सत्कार केले. मठाच्या मर्यादे प्रमाणे तुमी हांगा स्वाम्याक गौरव केले बद्दल आमी पुनः पुनः संतोष व्यक्त करतात. हे आतां तांणी सांगिल्लें तसलें एक प्रश्नाक आमगेलें उत्तर आशिल्लें. द्वितीय कसन की म्हळ्यार की आमकां जन्मा येवच तुलेन मरण पर्यंत आमकां देवाले अनुग्रह जावका. आतां देवाल अनुग्रह जावका म्हळ्यार आमी कसने तरी देवा भितर करका. जर आमी कसने करनाची तेन्ना देव आमचेर अनुग्रह कशी करतलो. देवान अनुग्रह करका, देवान जनांक बर करका, देवान पेंटाक बर करका म्हळ्यार आमी कसन करका देवाक कितें कसने तरी एक करका न्ही. त्याचीच देवान सांगलें भगवद्गीतेन श्लोक सांगताची पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपरथम भक्त्या अश्नामी प्रयतात्मनः म्हणून न्हू.
थंय वक्तव्य केल्लें आसा की पत्रां कसने खंयचे तुलसी पत्र की ना आनी खंयचे पत्र आसा की त्या पत्रान पत्रान पूज करचे म्हणून सांगलां. पत्र पुजा पत्रम पुष्पम खंयचे खंयचे पुष्प आसा खंयचे खंयचे देवाक विष्णू प्रिती कर जावन घेवन आशिल्ले पुष्पान देवाक पूजन करचें. पत्रम पुष्पम फलम कसकसन फल आसा त्या देवा समर्पण करचें. तोयम म्हळ्यार उद्दा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती म्हणून न्हू ताणें सांगलें. तदहम त्या उट्टुची तदहम उपहृतम भक्त्या अश्नामी प्रयतात्मनः म्हणून न्हू देवान ताणें सांगिल्लें. आतां आमकां एक सांगा, पत्र पुष्प फल तोय तुमी केल्ले वे? सृश्टी कोण केल्ले? सृश्टी केल्ले देवान. पत्र देवान सृश्टी केलें, फल देवान सृश्टी केलें, उद्दा ताणें सृश्टी केलें. म्हळ्यार जगत ताणें सृश्टी केलें. जगत तांत आशिल्ली तसले वस्तूची आमी कोणाक समर्पण करता आसाची? देवाक समर्पण करता. म्हळ्यार तुमगेलें म्हणलें कसन समर्पण करता आसात तुमी? तुमी उद्दा इन्वेंट केलें वे? तुमगेले घरचे उद्दा म्हणटाची, बट तुमकां उद्दा कोण कितें दुसरें दिता आसा? तुमगेले घरतल्यान तुमी हाडले उरताले की तुमगेल्या घराक कनेक्शन खंय कितें आसा? म्हळ्यार तुमगेलें खंय आसा पेटंट? ना. पत्र कोणाल की दुकानांत की नाजे खंय तरी भायर तुलें ताका पयशे दिवन घेवन आयले. तुमगेले जाले वे? ना. ताण कोणाक कडच्यान हाडलें? ताण आनी कडच्यान हाडलें. ताण झाडां तुल्यान हाडलें. झाड कोण केल्लें? देवान केलें. फल आमी फ्रुट्सा दुकानां वताची थंय तुल्यान फल घेवन येताची 1 kg की 2 kg. किंतु ताण कोणा कडच्यान हाडलें? आनीकल्या कडच्यान हाडलें. लास्ट कितें जालें? झाडार जालें. तुमी रोयले वे झाड? जायत तुमी रोयले आसल्यार तें झाड कशी मेळ्ळें तुमकां? कसल्याक उत्तर ना. पत्र पुष्प फल तोय कोण सृश्टी केलें? ओटू देवान सृश्टी केलें. अर्थात देवान सृश्टी केल्लें देवाकच आमी समर्पण करता आसाची. तुमगेलें कसनय समर्पण करतानाची. कसन देवान सृश्टी केलें जगतांत पत्र पुष्प फल तोय त्याचेची देवा समर्पण करता आशिल्लें. तुमगेलें कसनय समर्पण करतानाची. तर आमी कसन दिता आसात देवाक? अनुग्रह जावका, बरें काम जावका, बरे पयशे जावका, बरेच हे जावका त्या जावका आनीक जावका इतरेक जावका. बट आमी कसन दिलें देवाक? कसन दिलें आमी? काही दिलें ना. तर ताण अनुग्रह करता. आमी कसनय दिनाशी ताण आमकां अनुग्रह करता. हें कशें जाता? तेतकून त्याची श्लोकान सांगलें पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. थंय देवान सांगलें हांवें सृश्टी केले तसले वस्तू पत्र पुष्प फल तोय हांवें सृश्टी केले वस्तू. किंतु हांवें सृश्टी केले तसले वस्तू म्हाका परतून दिताना कसन ॲड करून दिवका? भक्ती ॲड करून घेवन दिवका म्हणून सांगलें आसा. आतां तुमी बँकाक आधार कार्ड लिंक करता आसाची. तुमी LPG सिलेंडर ताका लिंक करता आसाची, आनीक लिंक करता आसाची, हे लिंक करता आसा त्या लिंक करता आसाची. कित्याक? ते केल्यार मात्र तुमकां फॅसिलिटी मेळटा. नाजाल्यार KYC पेंडींग म्हणून घेवन येता बँकांत गेल्यार मुखार वतना. तुमगेलो आधार आनी बँक लिंक जालें ना, तुमगेलो आधार आनी ते लिंक जालें ना, तेतकून तुमकां फॅसिलिटीज ना. ते केल्यार मात्र तुमकां कसन पयशे तुमगेले बँक अकावंट येवका तशी. तेतकून देवान वयके सांगलें. हें आतांच गव्हर्मेंटान सांगिल्लें. आतांच गव्हर्मेंटान सांगिल्लें लिंक करा, हे करा, ते करा, अपडेट करा, KYC करा. हें उठू आत्तां सांगिल्लें. आमगेल्या देवान तेन्ना सांगलें. आमगेल्या देवान कृष्ण परमात्मान तेन्ना सांगलें की मागेलें कसन सृश्टी केलें फल उद्दाक आसा नाजाल्यार हें आसा ताका तुमगेलें भक्ती म्हण लिंक करा म्हणून न्हू तेन्ना सांगलें. किंतु आमी तें विसरले. हाजी मागची लायन लायत बसले. तो थंय राबता, तो आनीक कडेन राबता. किंतु देवान कसन सांगलें भक्ती म्हणलें तुमी मागेले वस्तूक लिंक करून दिया, हांव उठूच अनुग्रह तुमकां दिता म्हणून सांगलें. हें देवान तेन्ना सांगलें. किंतु आमी विसरले. तेतकून देवान सृश्टी केले तसले वस्तू देवाकची भक्ती रूपान तुमी समर्पण केलें. तदहम उपहृतम भक्त्या अश्नामी प्रयतात्मनः म्हणून सांगलें. आमगे लेखान दिसता की हांवें ताटभर फल दवरलें, ताटभर ड्रायफ्रुट्स दवरले, ताटभर हें दवरलें. देव त्या वस्तू ग्रहण करना.
देव त्या वस्त्र म्हळ्यार वस्तू कसन तुमी दवरल्या ते ग्रहण करना. वस्तू समर्पण करताना भाव कसं नाशिल्ले ते मात्र ग्रहण करता. ಹೊರತು तुम्ही कितलं वस्तू दवरलाय, कितलं किलो दवरलाय त्या महत्वात न्ही. त्यातकून तुमकां गोत्ता तुमगेलें एक भजन येता ते अवलकी कितले एक मुडी मात्र आशिल्ले. कोणा लेगी सुदामा लेगी कितले आशिल्ले, खाली मुडी मात्र आशिल्ले. किंतु देवान घेतले. कितें घेतले, तागेल मागशी ते भावन कसं नाशिल्ली त्या मस्त ते अवलकीकिंत मुडी अवलकीकिंत चड आशिल्ली. ताजे वेट केले री तुमी तकडीर घाले री तागेल ते भावना आनी तागेल ते अवलकी जर तुमी ते दवरले फोव दवरले री वेट खंय चड जाता, भक्ती आशिल्ले कडेचीच प्रधान जाता. तुमकां गोत आसा तुलाभार जाल्ले, तुलाभार सत्यभामा अहंकारान मस्तितलें केलें तिणें. आनी अहंकारान तिणें भांगर दवरून घेवन आपणेले पतिराय जावन घेवन आशिल्ले तसले कृष्णाक वलूसून घेवचेक तिणें मस्तितलो प्रयत्न केला. म्हळ्यार कृष्ण रुक्मिणीक मस्त हें करता आशिल्लें म्हणल्यार एक सत्यभामाचेर एक मनांत आशिल्लें. त्यातकून कृष्ण केन्नाही मागेल जावन घेवन उरका म्हळ्यार कितें रे तिणें नाना रितीचे प्रयत्न करून घेवन तीन कडेन ते तुलाभार आनी हें उठू करून घेवन भांगर आनी दवरून घेवन तेन्ना वैतकेची कृष्णाले कसन आसा ते समान जाताना. कृष्णाले तूक जाताना, तकडी तूक जाताना तेन्ना उट्टू भांगर दवरले. उट्टू भांगर दवरले. उट्टू राणी कोण कोण आसाची अष्टमहिशी ना जे कोण कोण आसा उट्टू लोकाले भांगर दवरले ना जाताना. कडेर कसन केलें, रुक्मिणीलेक गेली. रुक्मिणीलेक वचून घेवन अशी अशी जाल्ल्या म्हणून सांगलें. रुक्मिणीन येवन उट्टू भांगर काड, उट्टू भांगर काड. तीन कसन दवरले, भक्तीन एक तुलसी दळ दवरलें. तितलें दवरी लाकाची कृष्ण सरी समान जावन घेवन वैरी म्हळ्यार तूक जालें. हे भक्तीचे प्रभाव म्हळ्यार हे. रुक्मिणीक गोत आसा की देवाक भांगर जावका, रुप्पी जावका, हे जावका ना. देवा जावका आशिल्लें कसने भक्ती मात्र. आनी कसने ताका अपेक्षा ना. तितलें तुमी ताका दिले री बाकी अनुग्रह हे ते उठू देव दिता. आनी आमकां देवा लेगीत जास्त मागता म्हूण ना. आमी देवा लेगीत मनुश्य बुद्धीन अनेक रितीचे आमी सुख सौख्याचे विचारताचे. आमकां हें जावका, आमकां तें जावका, आमकां अशी जावका, तशी जावका, कांय विचारचें ना. ताका आमी इतले विचारका की तुगेल अनुग्रह आमचेर उरले पुरो. ताका गोत आसा खंयच्या समयाचेरी कसन दिवका, केन्ना दिवका, कितले दिवका, कशी दिवका, खंय दिवका हें ताका गोत आसा. हे प्रश्नेक उट्टू उत्तर आसा पळय ताका गोत आसा. आमी सांगचे जाणा केलो पंत कसन जाता की म्हळ्यार देव अभय दिता, दर्शनारी अभय दिता. आमगेले मस्त लोक येतात की अशी अशी दर्शनार सांगिल्लें आनीक जालना, आनीक जालना. दर्शनार कसन सांगिल्लें जाता म्हणून इतलें सांगलें. फाल्यां जाता म्हणून सांगिल्लें वे, फाल्यां जाता म्हणून सांगिल्लें वे, 6 म्हयन्यान जाता म्हणून सांगलें वे, अवधी दिले वे ना. देवान कसन सांगलें जाता. दर्शनार कसन सांगलें जाता म्हणून सांगलें. मुखावेल दिवसांत देव करूसून दिता म्हणून सांगलें. मुखावेल दिवसांत देव करूसून दिता. तितले समय पर्यंत आमी प्रतीक्षा करता. तितले समय पर्यंत आमगेले तितले पेशन्स उरका. आमी गेल्ले मुलकी दर्शनारी देवान अड्डा जाता म्हणून सांगलें आनीक जालना. काल येवका, काल येवका. प्रत्येक हाका एक एक काल आसा. फाल्यां जावका म्हळ्यार जायना. हें आमगेले स्पीड इतलें आसा की म्हळ्यार आमगेले आतां नवीन नवीन येता आसा 2G 3G 4G आमगेले ताजे गिंता चड. आमी फाल्यां जावका, फाल्यां इंजेक्शन दिवका, फाल्यां गूण जावका. हें कशी जाता. समय दिनाची तितले बेगी जावका म्हळ्यार कशी करचें जाता. आनी देवाक हरकेने घाल्लें केन्ना दिताचे आमी 4 वर्सां नंतर 5 वर्सां नंतर अमेरिका वचून देवान खंय तरी हें केलें वे. हां आजी दी म्हणून देवान केन्ना तरी डिमांड केल्या वे. तो केन्ना डिमांड करना. आमगेले तशें ना. फाल्यां दी तूं, फाल्यां दी हांव तें करना. हे वेव्हार न्ही. देवा लेगी कसने आसले री निश्कामणेन आमी हें करता.
जर आमगेल्या वासना कामना चड जालें म्हळ्यार ताका अर्थ येना. त्यातून आमी कसन सांगचें म्हळ्यार देवाले की अनुग्रह कर बाबा तितलेच. आनी म्हाका कसने नाका सुदामान कसने प्रार्थना केलें ना. कसने प्रार्थना केलें वे ताणें काही प्रार्थना केलें ना. तशी गेलो तो. किंतु देवाक तागेले भावन गोत्त आशिल्लें की हो कितें कायला कसलें कायला सांगता की म्हूण घेवन पळयलें ना. तोंड सोडना. आमकां अवकाश मेळ्ळो आसल्यार लिस्ट घेवन वता आशिल्लें. इतलो व्हड लिस्ट घेवन म्हाका हें जावका म्हाका हें जावका म्हाका हें जावका म्हणून रीड करत बसता आशिल्लो. किंतु तागेले कसने ना. अशी देवालेक आमी कशी उरका म्हळ्यार कितें तरी तुमगेले द्राक आमी प्रस्तूत केलें. एक देवाल अनुग्रह जावका, एक देवाल संपर्क जावका. देवाल संपर्क म्हळ्यार कसं न्हय. जर देव आमगे लागीं आसा म्हणून एक आमकां कळ्ळें री मुखावेल कोणें आसा पळय तो आमकां कसने करचें केन्ना तो तागेले मायंडसेट चेंज जाता. उदाहरण एकलो राय आनी एकलो वैदीक आशिल्लो. ते वैदिकान कसन केलें की म्हळ्यार तागेले धुवे लग्न आशिल्लें. म्हळ्यार ताणें कसन केलें की म्हळ्यार तागेले कसन एक पयशे आशिल्ले. ते पयशे ताणें एकले शेट म्हणून घेवन उरता. गांवांत एकलो शेट म्हणून घेवन उरता. त्या शेटालेक दवरिल्ले. कित्याक दवरिल्लें ताणें की फाल्यां मागेल चेल्ली व्हड जाता. व्हड जाले नंतर तिगेले लग्नाचे आनी विशय येता तेन्ना म्हाका ते पयशे काण घेवचे जाता. तिका बरें करून घेवन एक लग्न करून घेवन दिवचा. आंग भर तिका एक भांगर घालून घेवन कुळारा तुलेन तिका जामेगर हांव पेटून दिवचें जाता. जर हांव आतां पयशे शेटालेक दवरले री 10 वर्सान की 15 वर्सान ते इतलें जाता. तितले पयशान हांव भांगरांनी घेवन घेवन मागले धुवेक एकली धुव तिका एक संतोशार पेटोव येता म्हणलें एक आलोचनेन ताणें कशें केल्लें शेटाल घरांत ते अडव दवरिल्लें. आनी 15 वर्सां नंतर त्याने घेवचें अशें म्हणून घेवन तागेलें एक आलोचन आशिल्लें. 15 वर्स जाले. थोडे वर्स जाले नंतर तो वैदिकू ते शेटालेक वता आनी शेटा सांगता की थोडे वर्स पयले हांव हांगा तुगेले की थोडे पयशे अडवा दवरिल्ले आनी ताजे उठूच आतां बड्डी हें आनी उठू जावन इतलें म्हाका तुवें परतून दिवं का म्हणून घेवन त्या वैदिकान तागेलेक प्रार्थना केलें. तेन्ना ताणें शेटान सांगलें तूं केन्ना दवरलें. म्हागेलें कसने हें ना दवरिल्लें. कसनेची डिटेल्स ना कसने ना कितें ना म्हाका गोत ना. तेन्ना कालांत कसने बॉन्ड एग्रीमेंट हें तें कसने ना. उतरारी एक उतरारी विश्वास दवर घेवन दिल्लें. आतां पळयल्यार हो अशें म्हणटा म्हागेलें ना हें ना तें ना. आतां वैदिकान कशी हें करचें तागेलेक पळय प्रूफ ना. हांव तागेलेक दवरलें म्हणून उतरार जाल्लें. आतां तो अशी तागेलें वाक्य ताणें परिवर्तन केलें. तेन्ना ताणें कसन केलें की म्हळ्यार रायालेक गेलो तो. रायालेक वचून घेवन शेटान अशी केलें. हांव 15 वर्सां पयले तागेलेक पयशे दवरिल्ले. आतां 15 वर्सां नंतर इतले पयशे जाता. हांव त्या पयशान मागेले धुवेक लग्न करून घेवन दिवं का म्हणून हांव लेखिलो. किंतु आतां शेटानच आतां म्हाका मोस केले. आतां हांव कसं करचें म्हणून घेवन रायालेक वचून ताणें तागेलें व्याज्य ताणें सांगलें. रायान एक परिहार करून घेवन दिलें. रायान कसन सांगलें की म्हळ्यार फायच्या दिवसाक तागेले आंगडी खंय आसा पळय त्या आंगडीचे रोडा येद्रातुल्यान मागेल फाल्यां प्रोसेशन जाता मेरवणीक जाता. शोभा यात्रा फाल्यां घडता. ते शोभा यात्रा जलतना तूं कसं करता की म्हळ्यार हांव त्या वाटेर पास जायत आसतना तुवें तागेले आंगडीलेक वचका. तुवें तागेले आंगडीलेक उरका. तदनंतर हांव कसं म्हणून तुका सांगता म्हणून घेवन ताणें सांगलें. हे उठू विशय सांगले. दुसरे दिवसू रायाले शोभा यात्रा आरंभ जाले. तागेले शोभा यात्रा आरंभ जायत आसतना तागेले आंगडी लागीं येवन पावले. कोण शेट आशिल्लो त्या शेटाल आंगडी येद्राक रायाल प्रोसेशन चालू जालें. तो धांवन आयलो. येवन घेवन राय मळकुडेन शेटान बरें गौरव केलें. गौरव आनी उठू करून घेवन जाले नंतर थंयच हो वैदिकू तागेले हाजे कडेन राबिलो. तागेले द्राक राबिलो. ताणें कसन केलें की म्हळ्यार ताका आपयलें वैदिकाक आपुसून घेवन तुमी हांगा खंय आसाची. ताणें
ताणे रायानं वैदिकाक गौरव केले, शेटानं रायाक गौरव केले. रायान कसन केलें की म्हळ्यार वैदिकाक गौरव केले. तुम्ही हांग खंय आयले, तुम्ही एक व्हड श्रेश्ठ ज्ञानी तुम्ही अशी म्हणून घेवन हें करून घेवन ताका रथाचेर येता गेले, शोभा यात्रेचेर कसन आशिल्ली थंय ताजेर बसून घेवन ताका मुखार घेवन गेलो. आतां हांगा दूग सूर जाले. कोणाक? हे शेटाक भंय सूर जाले. कसले भंय सूर जाले म्हळ्यार हाका गोत्त आसा. थोडे दिवस पयलो हो येवन घेवन 15 वर्साचे लॅक ताणें विचारले, पयशे दवरिले, विचारिले. हे खंय तरी राया सांगले री, हे वैदिकानं हे रायाक खंय तरी सांग म्हळ्यार राय कसं करता, मागेले हेची बुडोवन घालता, मागेले आंगडी बंद करता आनी म्हाका जेलांत घालतालो. भंय सूर जाले. भंय सूर जाले नंतर ताणें कसन केलें की म्हळ्यार तागेले आळ कोण आशिल्लो ते आळा सांगून घेवन तो वैदीक खंय आसा पळय ताका आपूण यो म्हणून सांगता. तो तागेले एकलो कामगार कोण आसा तागेले कडच्यान तो वैदीक खंय गेला पळय राया वट्ट गेल्लो, खंय तरी देवील आसल्यार ताका पयलीं आंगडी घेवन यो म्हणटा. आनी थंय गेलो. वैदिकाक रायान कसन केलें की म्हळ्यार मुखार गेले नंतर ताका सकयल देंवयलें आनी तो मुखार गेलो. आनी हे दिकान तो कोण कामगार आसा ताण आसा पळय वैदिकाक गौरवपूर्वक जावन शेटा लागीं आपूण हाड. अरे तूं थोडे दिवस पयले कस कितें 15 वर्सां पयलीं पयशे दवरिले हे तेणें म्हणलें. काल हांव सोदता आशिल्लो तेन्ना म्हाका ते पट्टी मेळ्ळे, तांत तुवें बरयल्लें एक लॅक आसा, त्या लॅका हाच्यान तुगेले पयशे इतले जाता म्हूण म्हाका कोण लायलें. हे जावन घेवन इतले जाता आनी तुगेले धूव म्हळ्यार कशें आनी दुसरे धूव न्ही, ती वयके म्हागेले धूव सारकी म्हूण ताणें आनी थोडे पयशे दिवन घेवन ताका पेटोवन दिले. हें कित्याक जालें? ते रायान पयले तिरस्कार केले, कडेरी ताणें स्वता आपूण घेवन तागेले पयशाचें कसन मोल आसा तें दिलें ताणें. एक पयशे दवरिल्यार कसन एक बड्डी उरता, इंट्रस्ट उरता, ते जॉयंट करून घेवन ताका दिलें. त्या सोडून तुगेले धूव म्हळ्यार म्हागेले धूव, तुगेले चली लग्न म्हळ्यार म्हागेले धुवे लग्न तशें म्हणून ताणें आनी थोडे पयशे दिवन ताका पेटोवन दिले. कित्याक की म्हळ्यार ताका कळ्ळें की तुगेलो संपर्क रायालेक आसा, आनी रायू तुका मस्त गौरव करता निमित्तान ताका ते हाज्यान कसन जालें की ताणें उठूची तागेलें कसन आसा परतून दिलें. पण एक मनुष्य अनेक व्यक्तीले रायाल संपर्क आसा म्हळ्यार कितें रे. शेटान कसन लेखलें की हे वैदिकाक रायाल संपर्क आशिल्ल्या निमित्तान म्हाका उळीगाल इल्ला, म्हाका मस्त कश्ट जाताले म्हळ्यार कितें रे ताणें ताका उट्टू दिलें. आमी सांगचे हेचीची केन्ना त्या वैदिकान केवल रायाल संपर्कांतू तागेले उट्टूची प्राप्त जाले. तशीच मनशाक जाल्यार देवाल जर संपर्क आसलो म्हळ्यार कोणाक भिवका म्हूण आसवे आमी, कोणाक भिवका म्हूण. कशी त्या वैदिकाक रायाल संपर्क आशिल्ल्या निमित्तान शेट भिल्लो, तशीच आमकां देवाले अनुग्रह आसा, देवाल तांकां बरे आशिर्वाद आसा म्हळ्यार लोक उट्टू भित्ताचे, तागेले खबरीक वतना नाका मारे तागेले खबरीक वच नाका. उग्र नरसिंवालो कृपा दृश्टी आसा, उग्र नरसिंवाले तांगेले घराण्याचेर आशिर्वाद आसा. तूं खंय तरी हात घाल म्हळ्यार उग्र नरसिंह तुज्या लांगार येतालो अशी भंय दिसता. कित्याक की तो मुलकी मस्त चलता, थंय मस्त तो अन्न संतर्पणांनी करता, थंय दर्शनारांनी विचारता, कसने तरी हें केलें म्हळ्यार आमगेले हांगा कश्ट जाताले म्हणलें भंय तांकां दिसता. कित्याक की म्हळ्यार देवाक आनी तुका एक संपर्क आसा म्हळ्यार हाजेन तो भिता. त्या निमित्तान देवाल एक संपर्क जावका आनी देवाल एक अनुग्रह जावका आनी देवाले आशिर्वाद. देवान आमकां अनुग्रह करका म्हळ्यार कितें रे आमी भक्ती करका म्हूण सांगलें. त्या न्हयशीची देवाले वट्टूची संपर्क उरका. खंयचे संपर्क? एक दिवसाचो संपर्क वे 2 दिवसाचो संपर्क, नित्य निरंतर 365 days 24/7 हे उठो आत्तायले न्यूज चॅनलान 24/7 हे ते उठू. आमगेले देवान तेन्ना सांगलें नित्य निरंतर जावन घेवन मागेले 24 गंटे 7 दिवसू 360 दिवसू मागेले तूं संपर्कांत उर म्हणून तेन्ना सांगलें. हे उठो आत्ता तागेले पळोवंक घेवन हानी चाल केल्ले नंतर उठो आध्यात्मिका करचें आयिल्लें जर आलोचन करचें गेल्यार. तिसरें कसन की म्हळ्यार देवाल एक फाटबल आमचेर उरका.
देवाला एक फाटबल आशीर्वाद आमगेले उरका. फाटबल ना जाल्यार रस पळय काही करचें जायना. टोटली झिरो. तुमगेले कितलेही विद्या उरताले, तुमगेले कितलेही डिग्री उरताले, तुमगेले कितलेकी पयशे उरताले, तुमगेले उट्ट उरताले, किंतु देवाल अनुग्रह, गुरुल अनुग्रह तांगेल फाटबल ना जाल्यार उट्टू झिरो. झिरो म्हणल्यार चडना. कसने हे आमी तुमकां उदाहरणपूर्वक जावन घेवन सांगत. तुमकां गोत आसा महाभारत युद्ध थंय कसन जाता की म्हळ्यार कृष्ण आनी अर्जुनाले एक संदर्भार एक युद्ध घडता. आनी कृष्णाले रथार कोण आसा सारथी जावन घेवन आनी अर्जुनाले सारथीन तूं म्हळ्यार अर्जुनाल रथारी सारथी जावन कोण आसा कृष्ण बशिल्लो आसा. आनी कर्णालाक कोण आसा सारथी तो वयके मदीं सोण घेवन वता. समताक सारथी वयके ना. कर्णाक करेक्ट सारथी वयके म्हूण ना. ते कितें दुर्योधनान सांगलें म्हळ्यार कितें तागेलो सारथी जाता तो. नाजाल्यार तो वयके सारथी जायना. ताका तेतकून अर्धरथीक म्हणून घेवन भीष्म ताका सांगता. भीष्म केन्ना सेनाधिपती जावचे संदर्भ एक येता. कोणाले कौरवाल पक्षाले संपूर्ण सेनाधिपती कोणा दिवता भीष्माक हे कर. तेन्ना हाका अर्धरथीक म्हणून घेवन ताका सांगून घेवन सायडा घालता. तेन्ना कर्णान सांगलें जो पर्यंत भीष्म आसा तो पर्यंत हांव युद्ध करना म्हणून ते संदर्भ एक निर्माण जाता. अर्धरथी म्हळ्यार हेचीच कसले ना तागेले संपूर्ण. एकलो हे ना एकलो तो ना अशी जावन घेवन अर्जुनाले थंय कृष्ण आसा सारथी जावन. कर्णाले वयकेच एकलो ते संदर्भारी एक सारथी मेळ्ळो आनी मुकाबील जायत गेले. हांगेल मध्ये युद्ध चालू जालें. अर्जुनाले मध्ये कर्णाल मध्ये युद्ध रथार आसतनाची तांगेले बाण कसन आसा सोडचेत आरंभ जाले. अर्जुनान एक बाण सोडलें. अर्जुनान एक बाण सोडलें. ते बाण सोडील प्रभावारी हागेले कर्णाले रथ 5 पट्टी मागशी गेले. 5 पट्टी मागशी गेले. अर्जुनान सोडले नंतर कर्णान ताण एक बाण सोडले. ताण सोडले बाणान कसन जालें की म्हळ्यार अर्जुनाल रथ कितले मागशी गेले 1 पट्टी मात्र मागशी घेतले. अर्जुनान सोडले हाका कर्णाल रथ 5 पट्टीन मागशी गेले. कर्णान सोडील रथाक कर्णान सोडले बाणाक अर्जुनाल रथ 1 पट्टी मागशी गेले. आनी हांग बशिल्ल कृष्ण सांगता म्हळ्यार भले कर्णा म्हणून सांग. अर्जुनाक जालें ना. अर्जुनान अनेक पंथा म्हळ्यार आवेशारी ताण आनी एक ताण बाण सोडले. इतलो घोर बाण सोडले की म्हळ्यार ते कर्णाल रथ कसन आसा 10 पट्टीन मागशी गेले. 10 पट्टीन मागशी गेले. कर्णान आनीक परतून बाण पेटयले. कर्णान आनीक पंथा बाण पेटयले. तेन्ना ते अर्जुनाल रथ कसन आसा तेन्ना 1 पट्टी गेले. आतां 2 पट्टी मागशी गेले. 2 पट्टी मागशी गेले. तेन्ना कृष्णान कसन सांगलें परतून भले कर्णा म्हणून सांग. आतां आयकुचें जालें ना ताका. अर्जुनाक आयकुचें जालें ना. अर्जुनान वाद करचें चालू केलो कृष्णाले. हांव सोडील बाणाक कर्णाल रथ 5 पट्टीन मागशी गेले पयले पंथा. दुसरे पंथ पेटयतना 10 पट्टीन मागशी गेले. ताण पेटयतना पयले पंथ पेटयतना 1 पट्टी मागशी गेले. दुसरे पंथ पेटयतना 2 पट्टी मागशी गेले. इतल्यांनी केल्यार वयकेची तूं कर्णाक भले म्हणटा आसा कसन आहे. मागेल बद्दल तूं संतोष व्यक्त करना. मागेल बद्दल कसन प्रशंसाची करना. हे कशी म्हणून विचारतना कृष्ण सांगता वई हांव कर्णाक भले म्हणून सांगलें. तुगेले रथार कोण आसाची वैरी ध्वजारी हनुमंत बसला. तुगेले सारथी जावन घेवन कृष्ण हांव स्वता बसला. कर्णाल तूं कोण आसा मुख्य प्राण ना हांव ना. इतलें सामर्थ्य आसल्यार वयकेची तुगेले हंतू हांव बसला. मुख्य प्राण बसला. इतलो बशील आसल्यार वयकेची ताण पेटेल बाणारी
तुगेल रथ एक फाटी 2 फाटी मागशी गेल्या म्हळ्यार तागेल सामर्थ्य तूं लेख मुनगेन सांगलें तेन्ना मागेल अनुग्रह तुगेल मागशी आशिल्ला जेन्ना तुगेल फाटी बलांत हांव आशिल्ल्या निमित्तान तुगेल रथ एक फाटीन 2 फाटीन हें जालें हांव आनी मुख्य प्राण ना जाल्लेले आसल्यार ताका 2 0 एक्स्ट्रा घालूंक आशिल्लें ताका 2 0 एक्स्ट्रा घालत कृष्णान सांगिल्लें आमी सांगता साची तुम कृष्णान 0 तेन्ना सांग म्हणटाले न्ही कडेर त्या निमित्तान तशी कर्णा लेगीत विद्या आसा तागे लेगीत पराक्रम आसा तागे लेगीत मित्र आसा तागे लेगीत एक रायाचें एक स्थान ताका मेळ्ळें आसा किंतु तागे लेगीत ना आशिल्लें म्हळ्यार एक तागे लेगीत ना आशिल्लें म्हळ्यार देवाल अनुग्रह आनी गुरूल अनुग्रह नाशिल्लो परशुरामाक शिकलो तो किंतु अनुग्रह नाशिल्लें ताका शाप आशिल्लें की महा संदर्भ आयलतना निर्णयात्मक संदर्भ आयलतना तुगेली विद्या विसरून वचका म्हणून सांग गुरूल फाटी बल ना कृष्णाल फाटी बल ना किंतु ओवरऑल पळोवचें गेल्यार तागेले शक्ती सामर्थ्य हें ताणें पळयतना अर्जुना ताणें फाटी घालचें तशी सामर्थ्य आशिल्लें तागेलें कशें नाशिल्लें गोतच तुमकां कवच आनी आशिल्लें तें कवच उठूच ताणें दान करून घेवन आयलो त्या उठू जर आशिल्लें आसल्यार अर्जून कशी जयशील जाता आशिल्लो जयशील जायनाशिल्लो जयशील जावच्याक ताका एकमेव कारण म्हळ्यार कृष्णाले फाटी बल गुरूले फाटी बल द्रोणाचार्याले फाटी बल आनी कृष्णाल फाटी बल हें आशिल्ले निमित्तान कर्णाक ताणें पराजय करचें जालें कित्याक म्हळ्यार अर्जुनाल काम कृष्णान करून घेवन दिलें आनी कृष्णान अर्जुनाल कितें काम केलें म्हळ्यार अर्जून मागेल भक्त तो मागेले स्मरण करता तो मागेल बद्दल चिंतन करता म्हाका तो भक्तीन समर्पण करता केन्ना मागेल भक्त मागेल इतलें करता हांव तागे कितें कशें करचें नाका हेची तुमी सांगिल्लें जर तुमी देवाक भक्ती समर्पण केलें देव अनुग्रह करता हेचीच देवान केलें कृष्णान ताका अनुग्रह केलें कर्णाले कवचनी आशिल्लें ते युद्धा पयलेची देवान कसने तरी एक गारुडी ताणें करून घेवन ताणें कशें केलें ते कवचांनी ताणें दान करता तशी ताणें केलें एक ब्राह्मणाचे वेशधारी करूसून तो खंय ना अर्घ्य दिवच्या वताना तेन्नाच एक ब्राह्मण येवं तशें करून तुगेले आशिल्लें तशें ते हे अशी ताणें हें करून घेवन दिलें हें उठू कोण केलें कृष्णान करून घेतलें कितें केलें अर्जुनाक हांव जय करका न्ही कर्णान केन्नाची समर्पण जालें ना कर्णू केन्नाही कृष्णाला घेवन घेवन म्हाका रक्षण कर म्हाका तुगेलो अनुग्रह कर म्हूण केन्ना ताणें मागिल्लें अर्जुनान म्हाका तूं एकलो आसल्यार पुरो म्हाका निरायुध तुगेलें आयुध ना जाल्यार येडना तूं एकलो आसल्यार पुरो म्हाका आनी कशें जावंक म्हणून दुर्योधनान हे तूं नाका रे बाबा म्हाका तूं नाकाची नाका तुगेला संपूर्ण कितलें हें आसा पळय तुगेले यादव सेना कितलें आसा पळय तें उठू दी म्हाका तूं मात्र नाका म्हाका अशें म्हळें ताजेलें अवस्थ कशें जालें संपूर्ण नाश जालो आनी अर्जुनान कशें म्हणलें की म्हळ्यार सेकंड ऑप्शन मेळटा ताका फर्स्ट ऑप्शन न्ही फर्स्ट ऑप्शन हाका मेळ्ळें दुर्योधनाका मेळ्ळें विचारचेक ताण पळय लगाड करून घेतलें हांगा हाणें कशें केलें नाका म्हाका तूं आसल्यारय पुरो आनी कशें नाका नाका कशें करून दिलें संपूर्ण आस्थान प्राप्त जावं तशें करून दिलें हें देवाल फाटीबल आसल्यार गुरूल फाटीबल आसल्यार आनी भक्तीन आमी समर्पण केल्यार देव आमकां अनुग्रह आनी संपर्क आसल्यार हें इतलें आसलें म्हळ्यार देव आमकां केन्नाय हात सोडून घेवन दिना आमगेले भक्ती कशी उरता स्वाम्यान सांगलें भक्ती करका बट भक्ती म्हळ्यार कशें न्ही कशी करका म्हळ्यार कितें री तुमगेलेची लौकीक जिवनांत तूं एक उदाहरण सांगता तुमी फ्लायटारांनी वताच न्ही फ्लायटार गेलतना कसन सांगताच की म्हळ्यार टाय युअर सीट बेल्ट म्हणून घेवन सांगताची तुमगेले सीट बेल्ट घालून घेवन घेयाचें म्हणून घेवन सांगतात तेन्ना तुमी कसन करताची पयले आपणाले सीट बेल्ट घालून घेताची तदनंतर दुसऱ्याला सीट बेल्ट घालचे वताची की पयले दुसऱ्याला सीट बेल्ट घालून घेवन तुमी कडेन हें करताची कसन करता तुमी टायर सीट बेल्ट म्हणून पयले तुमगे लॉक करून घेताची कडेन दुसऱ्याला हाक वताची तशीच तुमी सकाळीं उठून घेवन
ब्रश घास उरता तुम्ही कसं करता पहिले चवडून वैके उठला तुम्ही वैके उठले पहिले कोणाला ब्रश घासता तुम्ही पहिले तुम्ही घासून घेताची घासल्यानंतर चल्या कापून घेन तागेल घासताची म्हणजे पहिले कसं करता तुम्ही आपणाक महत्त्व दिताची पहिले तुम्ही हे शरीर नश्वर हे शरीर शाश्वत नाही हे नश्वर असल्यार वैक्याची पहिली उठेल कुडा ना तुम्ही पहिले चल्ल्याले कसं नाही तागेल म्हळ्यार दांत घासूची थंय तुम्ही लक्ष घाला पहिले मागेल शरीर मागेल दांत त्या स्वच्छ उरका म्हळ्यार कुडून पहिले कसं करताची तुम्ही तुमगेल पहिले तोंड धुवून घेताची कडेर तागेल वयर लक्ष घालता तातकून आमगेल्या शास्त्रकारान कसं सांग म्हळ्यार तुम्ही तुमगेल शरिराचेर फ्लायटार बसतना फस्ट तुम्ही सीट बेल्ट घालताची फाल्यां खंय तरी म्हाका कसं नाही जावच नाका म्हणून घेवन पहिले पॅराशूट असल्यार पहिले तुम्ही धरून घेताची कसं नाही जाल्यार पहिले उडून वचा म्हणून हेवटू करता की ना कितें करताची तुमकां मोग आसा प्रीती आसा तुमगेल्या शरिराचेर भक्ती कशी करता तुम्ही तितली भक्ती करताची उठलो कडेन पहिले तुम्ही हें करताची दुसऱ्या नदर पहिले घालनाची पहिले तुमगेल करून घेताची त्याची देवान सांगलें तुमगेल शरिराचेर तुमगेल्या हाजेर तुम्ही कितले प्रीती करता पळय कितले भक्ती दाखयता आसा पळय त्याची भक्ती म्हाजेर दवरा त्याची भक्ती म्हाजेर दवरा तुम्ही उठलो कडेन पहिले तुमचे शरिराक कितें तुम्ही खंयी भायर वतना तुमगेल कशी पहिले प्रोटेक्शन पळोवन घेताची कित्याक म्हळ्यार तुमकां प्रीती आसा मागेल शरीर मागेल देह हे म्हणून तुम्ही कसं करताची पहिले तुमगेले वयर विचार करता तशी तुम्ही केन्ना तुमगेले बद्दल विचार करता त्या भक्ती म्हाजेर दवरा हांव तुमकां हें कोन्न तुमकां उदकाक फिल्टर्ड उदक जावका तुमकां भांगर 24 कॅरेट भांगर जावका बाकी कसं नाही कसं खाण जेवण आसा सात्विक जावका अडल्ट्रेशन कसं नाही जायना शुरका दूध उदक नाशिल्लें तसलें दूध जावका तुमकां प्युअर जावका उठू भांगर प्युअर जावका उदक आरो ट्रिटमेंट प्लांट घालून घेवन आशिल्ल उठूची ताका नाश करून घेवन उठूचे हे कोण कडेन उदक पिता तुमी हून कोण की कोविडान तशी जालें की म्हळ्यार हळदी पिठ्याचें लायन हळदी पिठ्ठे लायन कित्याक की म्हळ्यार एकल्यान सांगलें कशाय करून घेवन पिवका म्हणून घेवन हळदी पिठ्ठ घालचें न्हांवचें हळदी पिठ्ठ पिवचें हळदी पिठ्ठ उठोन हळदी पिठ्ठ कित्याक की म्हळ्यार तुमकां कोणकी एक सांगलें शरिराक कोवीड आयलें मागेल प्राण वता मागेलें हें जाता म्हळ्यार फुडें कसं केलें हेंय घेवचें गेलें तेंय करचें गेलें उठूक करचें गेलें इतलो मोग दवरून घेतले तुमी इतले मोग दवरून घेतले पीपी किट घालून घेतले कित्याक घालून घेतले जर तुमकां शरिराचेर मोग ना जालें आशिल्लें असल्यार तुमकां शरिराचेर मोग ना आशिल्लो असल्यार तो पीपी किट घालनाशिल्लो अडणारे येतल्यार हांव मरता म्हणून खंय सांगता आशिल्लो आरामशीर वता यो रे कोविडा यो भितर घुस सांगता आशिल्ले तुमी कोणे एकल्यान केलें भायर वचून घेवन लॉकडावनान तूं खंय आसा कोरोना यो हांगा यो हांव फुल्ली ओपन आसा यो मागीर शरिरांत वच कोणे एकल्यान केलें हां कोणे एकल्यान केल्यार सांगा कोणें केलें ना कित्याक केलें ना मोग तुमकां शरिराचेर इतलो मोग आसा की म्हळ्यार तुमकां शरीर सोडून दिवचें तुमकां मन ना तितलो तुमी मोग करता त्यातकून न्हय तुमी कशाय घेतले पीपी किट घालून घेतले लॉकडावना टायमार भायर येनाशी उरले कितले तुमकां पयशेच समस्या जाल्ले उरताले किंतु तुमगेले आरोग्याचे तुमगेले शरिरा बद्दल तुमी काळजी सोडचें गेले ना ती काळजी ती प्रीती तें सोडचें गेलें ना देवान सांगचें तें की तुमी तुमगेले शरिरा बद्दल इतलो काळजी इतलो प्रीती इतलो मोग इतलो भक्ती करताची ती भक्ती म्हाजेर दवरा ती भक्ती म्हाजेर दवर तेन्ना कडेन कोरोना नाका हळदी पिठ नाका काही नाका बट आमकां तें कळना आमकां तें कळना कित्याक कळना म्हळ्यार मनुश्य आनी कलियुगाचो प्रभाव कलियुगान तूं दिसता की रात्री दिसता फाल्यां सकाळीं मुलकी उग्र नरसिंहाले दर्शन करून घेवन ताका काणीक घालून घेवन येवका म्हणून सकाळीं उठलो वच कावे आज वच कावे फाल्यां गेल्यार जायना हांवें दनपार गेल्यार जायना हांवें सांजेर गेल्यार जायना हांवें बदलता आहार खाल्ले नंतर बदलता
रात्री न्हिदताना दिसता कित्याक की म्हळ्यार त्या दिवसाचे दिवस अंत्य जाता तेंका दिसता हांव हें केलें तें केलें, एकदां उग्र नरसिंहाल दर्शन घेवं का. सकाळीं उठले कडेन आनी कोणाल की फोन येता तें फाल्यां करे तें अवेराक करे तें मेळना. आमी एकल्यान सांगलें की एकलो समुद्राक न्हांवचें गेल्लो आनी भट्टू प्रति दीस थंय तागेले ते गांव तागेले गांवचे लागीं समुद्र आसा. कोणकी एकलो आयलो आनी समुद्रान स्नान करता म्हणून थंय राबून बसला. भट्टू तेन्ना इल्लो हाका पळयत आसा हो आनीक न्हाताना. भट्टू कडेन वताना विचारलें तूं कित्याक राबला हांगा. तो वळतलो हांव पळयत आसा मागीर उठू काम जालें आनीक तूं कितें न्हाताना कसन जालें तुगेलें. हांव न्हांवचें कायला. कित्याक न्हालना म्हळें ना ते समुद्राचे पाळाचे कमी जाले नंतर समुद्राचे पाळ शांत जाले नंतर न्हांवचें म्हूण लेखला म्हणे. हांव इतल्या वर्सांक जन्म आयला आनीक शांत जाला हांव केन्ना पळयलें ना. समुद्राचे पाळ शांत जाल्या वेव्स पाळ म्हळ्यार वेव्स ते आनीकच हांगा शांत जाल्यार हांव केन्ना पळयलें ना. अर्थात तात्पर्य आमी कशें सांगचें की म्हळ्यार जिवनांत कश्ट येताचीच. मागेल चेल्ल्याले मून जाले नंतर हांव करता, मागेल धुवें लग्न जाले नंतर हांव करता, मागेल जामेक जॉब मेळ्ळे नंतर हांव करता, मागेल पुताक हें जाले नंतर हांव करता, म्हाका तें जाले नंतर करता, हें जाले नंतर करता. जायना. येवचेची कश्ट येवचेची. ते तुमी हायवेरी उठू गेले तेन्ना मदें मदें स्पीड ब्रेकर येताचीच. कितलेही हायवे असले री मदें एक स्पीड ब्रेकर तुमी सकयल देवन घेवन स्पीड ब्रेकर खांडून घेवन वता वे. कसन करता तुमी दांटून वता विना हा खांडून घेवन वचनाच. स्पीड ब्रेकर करता म्हणून घेवन करता वे ना. तुमी कसन कार दांटून घेवन वता. तशीच आमी कश्ट कसन आसा दांटून घेवन वचका विना आमी थंय राबून घेवन थंय झगड करत बसल्यार जायना. आमी कश्ट दांटून घेवन मुखार वचका हें आमगेलें जिवन. तशी जिवनांत असले एक 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 संदर्भ आमगेले येता उरता हे उठू आमी दांटून घेवन आमी मुखार सुका. अंतू मुख्य जावन घेवन आमी देवाले अनुग्रह देवाचेर भक्ती आनी देवाल्यांनी गुरुले फाटीबल हें आसल्यारी आनी आमी कोणाकय भिवका म्हणना कोणाचेरय आमी हें करका म्हणना. आमी आमगेले स्वामी केन्ना सांगता आशिल्ले की विठ्ठल विठ्ठल म्हणावे फुडें पाऊल टाकावे. विठ्ठल विठ्ठल म्हणचें मुखार पांय दवरत वचचें आनी कोणाक पळोवका म्हणना. नाजाल्यार कशें आमगेलें थिंकींग कशें म्हळ्यार आज हें करता आनी ताका विचारे हें करता आनी तें विचारे तें करता आनी हें विचारे. तुमी विचारत आसल्यार मुखार केन्ना वचचें. मुखार तुमी केन्ना वचचें. तुमी थोडे जिवनांत उठू देवाचेर भार घालून गेले म्हळ्यार तुमगेले कितें आमी सांगलें की म्हळ्यार गंडकी यात्रा करची आशिल्ली आमगेले स्वामी. गंडकी यात्रेन तूं देवा पेळ घेवन वचका संस्थानाचे मूल देवची स्वामी घेवन वता आसाची. फाल्यां कसने तरी एक अनाहुत घडल्यार क्वेश्चन मार्क उत्तर ना प्रश्नाक उत्तर ना. मस्त लोकांना हें केलें की कसन हें कितें अनारोग्य स्थिती फाटी दूख म्हणून स्वामी सांगताची हें त्या म्हणून घेवन सांगून संस्थानाचे देव घेवन घेवन करता आसाची. आज आमी सांगचें कारण की म्हळ्यार अंद वर्स स्वामीन गंडकी यात्रा करून घेवन 25 वर्स जाता. 2023 1990 1998 स्वामीन गंडकी यात्रा केले. आतां 2023 सो ते गंडकी यात्रेचे संदर्भारी तेन्ना स्वामीन एकल्याक सांगलें अशी आसा तशी आसा. ते कडेन स्ट्रेस टेस्ट वैके केल्ले. स्ट्रेस टेस्ट म्हळ्यार तुमी कितले स्ट्रेस तुमी सहन करचें जाता कितले पर्यंत तुमगेल्या शरिराक एक ताकत आसा म्हण त्या वैके केलें. कडेन नाना रितीचे अशी आसा तशी आसा क्लायमेट अशी जाता तशी जाता. स्वामीन एक उतर म्हण आमी विठ्ठलाल नांव घेताची मुखार पांय घालत वताची. विठ्ठल विठ्ठल म्हणावे फुडें पाऊल टाकावे म्हणून घेवन इतलें उत्तर दिलें स्वामीन. आनी तें वाक्य कितलें सत्य जालें पळय. स्वामीन विठ्ठलाक घेवन गेले विठ्ठलालें नामस्मरण केलें आनी जे विठ्ठल आमी शिला नदी गंडकीतून हाडले त्या देवाक थंय वचून घेवन परतून स्नान करून घेवन परतून हाडून घेवन आज तें पुजन आमी करता आसात. आमगेलें भाग्य कसन की म्हळ्यार
आमगेल भाग्य कसन की म्हळ्यार ज्या स्वाम्यानं गंडकी यात्रेक वचून गेलो त्या विठ्ठलाक स्नान करून आयले ताद नंतर पूजन केलें म्हळ्यार फस्ट स्वाम आमी कित्याक म्हळ्यार त्या भाग आमी म्हळ्यार जर आमी 25वे पिठाधिपती जाल्ले आसले री ना 26नेच पिठाधिपती जाल्ले आसले कसन म्हणटा आशिल्ले दुसऱ्याचे तिसरेच जाता आशिल्ले तर किंतु देवान कसन केलें म्हळ्यार 23वे स्वाम्यान गंडकी यात्रा केले तांणी विठ्ठलाक अभिषेक करून घेवन हाडले आनी 24वे स्वाम्यान तसल देवाक पूजन केलें आनी तसल भाग्य आमकां मेळ्ळें तसल एक अवकाशू तसल एक विशयू आज आमी हांगा मुल्की क्षेत्रांत सांगत आसाची देव सगळ्यांक बर घडोवो अनेक लोक सभा कार्यक्रमा निमित्तान हांगा जमील आसाची तांगेले उद्योग की वेवसायांत की नाजाल्यार तांगेले कसले कश्ट आपत्ती असल्यार आमी इतलें सांगताची देव अनुग्रह करो बाकी ताका गोत आसा बाकी विशयू ताका गोत आसा आनी हांगा अनेक अभिवृद्धी कार्याचे आमी आयकल्लें आसा मुखावेल दिवसांत उग्र नरसिंह ते शक्ती आसा ते सामर्थ्य आसा तो करून घेता कित्याक की म्हळ्यार प्रल्हादाक रक्षण केन्ना केल्लें कश्ट कितले ताण भोगले कितले की कश्ट भोगले खंच की परिस्थितींतल्यान भायर पडलो कोण प्रल्हाद कितले की कश्ट भोगून कितले की ताणें भक्ती करून घेवन कितले की प्रयास घेवन कडेर खंयच एक दिवस काल आयलो त्या कालाचेर तेन्ना नरसिंह प्रकट जालो तशीच मुखावेल दिवसांत आतां कसकी एक कश्ट की नाजाल्यार अडचण की दिसता समका ते प्रल्हाद रुपी हांगात लोकांक ते भाव जाता आसा हे जत्ताना ते जत्ताना थोडे कश्ट येता आसा किंतु एक दिवसू तो उग्र नरसिंह हांव कित्याक हांव शक्ती आसा म्हागेलें सामर्थ्य आसा तो कसो म्हूण तो तुमकां दाखोवन दितालोची देव सगळ्यांक बरो घडोवो तुमगेल्या जिवनांतू तुमी करता उद्योग वेवसायांतू चवडूंक घेवता तसले शिक्षणांतू तशी ह्या देवालयाचे प्रांगणांतू तशी ह्या मुल्की क्षेत्रांतू तशी मुल्की क्षेत्रांत तशें तसले समाज बांधवाले तांगेले वैयक्तीक कुटुंबांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतूर तशी बऱ्यापण कोण चलोवन दी म्हणून देवालयाक आमी प्रार्थना करून आमगेले आशिर्वाद परभाशणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.